दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन पुलिसांनी सोमारा ही कारवाय केली। रेल्वे सयत ट्रक जप्त करून 2 ड्रायव्हरांक अटक केल्या। मिनरल एक्टा खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला। रेल्वेची बेकायदेशीरपणान येरादारी करपाच्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय केल्या। दिवचल पुलिशेन केल्ले कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। ह्या ट्रका सयत रेंव जप्त केली, तशेंच दोनूय ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत्तरी तालुक्यात रावपी रघुवीर वेंगुर्लेकर आणि कर्नाटकातलो युवराज लमाणी अशी अटक केल्ल्या ड्रायव्हरांची नांवां आसात। वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पुलीस ठाण्याचे सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण घाडी आणि हेर पुलिसांनी सोमारा मुळगावा पार जंक्शना कडेन ही कारवाय केली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन मिनरल एक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास हातात घेतला। मजगती दिवचल तालुक्यात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी जाता असो एक दुबाव आसा। 15 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक दिवचल पुलिशेन वाळशी वाठारात केल्ले एके कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरिल्ले। ह्या प्रकरणात ट्रक आनी रेंव जप्त करून पुलिसांनी 6 ड्रायव्हरांक अटक केली। ताचे उपरांत 15 दिसांनी आनीक एक कारवाय जाल्ल्यान दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी जाता ह्या दुबावाक बळकटी मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।